7 ऑगस्टाक गोंयचे विधानसभेन हांवें एक इश्यू रेज केल्लो। विशय असो आशिल्लो की माटोळेचो बाजार जो घालतात आमच्यो भयणी, आमच्यो आवयो, चड करून बहुजन समाजाच्यो, ज्यो रान भाजी हाडून काणकोणच्या पोतांतल्यान फोंड्या मेरेन आनी बार्देजान रस्त्यार लावन जे विकतात तांकां सोपो माफ करचो म्हणून थंयचे पंचायतींनी आनी म्युनिसिपालिटींनी सोपो तांकां माफ करचो असो हांवें डिमांड केल्लो। आनीक मुखेलमंत्र्यान म्हाका आश्वासन दिल्लें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की हांकां सोपो माफ जातलो म्हणून। आज माटोळेचो बाजार सगळ्या कडेन घाला आनी सगळ्या कडेन विक्री चालू आहा, पूण सगळ्यांक सोपो लायला आनी बरो पेजाद सोपो म्हळ्यार 500 रुपया, 600 रुपया, 400 रुपया अशें करून सगळे सोंपे कलेक्टरांनी सोपो लायिल्लो आहा। आनीक आमी आतां 7 तारखेक ऑगस्टाचे जे विशय जो आमी मांडिल्लो, हांवें जो मांडिल्लो तो आतां 18 दीस जाले। 18 दीस म्हजो पक्ष डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत आनीक अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटान फॉलोअप करीत आसा, पूण सरकारा कडच्यान कसलेंच नोटिफिकेशन येवंक ना। सरकार सांगता आमी अंत्योदय तत्वान मानतात म्हणून। अंत्योदय म्हळ्यार कितें? अंत्योदय तत्व म्हळ्यार कितें की समाजांतलो बारीकांतलो बारीक मनीस, लास्ट मॅन इन द क्यू, ताका आमी न्याय दिवंक सोदतात म्हणून। हे अशेच बारीक समाज, बहुजन समाजाच्यो भयणी, आवयो आनी बारीक लोक ह्यो माटोळेचो बाजार बसयतात आनी विकतात। तांकां जर सरकार न्याय दिवंक शकना जाल्यार सरकाराचें माटोळेचें अश्युरन्स हें पसून एक पॅकेट ऑफ चिप्सा भशेनूच जालें। हांवें म्हणिल्लें की बजेट जें प्रेजेंट केलां हें बजेटूच पॅकेट ऑफ चिप्सा भशेन म्हणून, हवा चड आनी दम कांय ना म्हणून, लास्टाक खाण कमी म्हणून। ते भशेन सरकारान सांगिल्लें की आमचें बजेट अशें न्ही, आमची चवथीची माटोळी कशी म्हणून। आतां माटोळेच्याच विशयान सरकाराचें अश्युरन्स म्हणटा तें पॅकेट ऑफ चिप्सूच जाल्लें आहा। फक्त व्हडले अश्युरन्स दिले, कॉन्क्रीट एक्शन आनी नोटिफिकेशन कांय जावंकूच ना। आनीक सगळ्या गांवांनी दिवचलेच्यान, म्हापशेंच्यान, फोंडेच्यान सगळ्या कडेन सोपो कॉन्ट्रॅक्टर थंय तांकां भरमसाट सोपो लायत आहा। म्हणून म्हजो डिमांड आसा सरकारा कडेन, कित्याक आतां मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें आहा की गोंयचे सोपो विक्रेत्यांक आमी सोपो लावचे नात म्हणून। गोंयचे माटोळे जे बाजार लायतात तांकां आपूण लावचो ना म्हणून। हें अश्युरन्स आनी हें स्टेटमेंटूच आसून कांय फायदो ना। ताणें इमिजिएटली जे पयशे कलेक्ट केल्यात ते रिफंड करचे आनीक तांकां तांची चवथ बरी जावपा खातीर सरकाराक खरेंच गोंयचे बहुजन समाजाचें कितें पडलां म्हणून दाखोवचें। हें म्हाका दिसता इट इज हाय टायम की सरकारान दाखोवन दिवचें पडटलें की सरकार जें उलयता तें फक्त बातयां न्ही म्हणून, पोके फार न्ही म्हणून।